म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जुवामान आमकां पयलीं चिटीन अशें सांगलेलें आसा, माखलेली आमी सगळीं जाणां माखलेली जालेलीं आसा कित्याक आमकां बावतिस्म मेळ्ळलो आसा. आनी माखलेली ती जेजूक साक्षी दिता कित्याक जेजू तांचे बरोबर आसा आनी तो आमकां केन्नाच सोडचो ना, कसलेंच वदरूस आमचेर येवंक दिवचो ना, पूण आमी ताका चिटकोन रावंक जाय. ह्या दिसांनी खूब जाणां म्हाका सांगतात कित्याक म्हणून आमचेर हे वायट कोसळटा, कोणें म्हाजेर कितें करून घातलेलें आसा, आमच्या गोराब्याचेर करून घातलेलें आसा. वय भयणीनो आनी भावनो, भियेनाकात, तशें कितें चलता तें. पूण तुमी तर जेजूच्या एकवटान रावशात आनी तुमची चिंतना, तुमची भावना जी उप्रासतात ती जेजू समेत जेजूच्या नांवान दवरशात जाल्यार तांकां तुमचेर आनी कांय ताबो ना. आनी गोराब्यान कितें जाता तेंय बी तेच भाशेन जेजूच्या नांवान भायर काडात, ताचेर दवरात. आनी आमकां आयज सांगलां ते प्रमाणे कसलेंच वदरूश आमकां अपघात करचें ना, अटॅक करचें ना. आमी ताचे सुरक्षीत रावया आनी भितरल्यान पर्यान कितली चिंतना, कितली भावना आमची सगळें उप्रासतात ती आमी भितर दवरची न्ही, ती भायर जेजूचेर दवरया आनी ही परी आमकां सुटका मेळटली. म्हणून पळयात, जुवां कितें म्हणटा, तो म्हजेकीन व्हड म्हणजे जेजू, तो आमकां सगळें बरेंपण दाखयतलो. म्हज्यान तितलें दाखोवंक जायना. हांव स्नान पर्यंत दिता तो उदकान, तो तुमकां उज्यान दितलो म्हणजे पवित्र आत्म्यान. आनी ही गोवायकी आमकां मेळोंक जाय आनी मेळिल्ली आसा. त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जेजू सभेन सारया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे भितर येता, ताका आमचें सगळें दिवया आनी भितर आमी शुद्ध निर्मळ जावन ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान कितें म्हणूंक, कितें करूंक तें जाय तें तो आमचें सगळें करून घेतलो आनी आमी ताका सहकार करुया.